आता धबधब्यांचेर तुमकां प्लास्टीक पोतयो आनी सोरो व्हरपाक मेळचें ना. सोरो आनी प्लास्टिकाचेर पुरायेन बंदी घाल्या. धबधब्यांचेर सोरो आनी प्लास्टीक पोतयो घेवन आयिल्लो कोण सापडलो जाल्यार ताचेर खर कारवाय जातली, अशें राना महामंडळाचे अध्यक्षा देवयान म्हायती दिली. सगळ्या कडेन आमी पळय दूधसागर, नेत्रावली आनी पाली ह्या तिनी सद्या वॉटरफॉल्साचेर विच आर इन द सँच्युरी ह्या वॉटरफॉलाचेर आमी फॅसिलिटीज प्रोवायड केल्या, बेसायड फॅसिलिटीज, आनी ते प्रोवायड केल्या लोकांक ताजो फायदो जावचो म्हणून. आमी वी वॉन्ट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल टुरिजम, की जे लोक येतात थंय बाटल्यो फोडटाले, प्लास्टीक उडयताले, ते आमी थंय प्लास्टीक पिकर्स दवरल्या, गार्बेज बिन्स घाल्या. गार्बेज बिन्स पयलीं पसून आशिल्ले, बट वी सी लिकर इज नॉट अलाउड इनसायड द सँच्युरी. सो आतां स्ट्रिक्टली बॅग्स चॅक जाता, नाल्यार फायन जाता, नाल्यार भितर व्हरून बाटल्यो आर नॉट अलाउड, आनी वी हॅव पूट प्लास्टीक पिकर्स. सो इफ यू विजीट दीज सायट्स आनी इफ यू सी एनी ट्रॅश, प्लीज लेट अस नो, बिकॉज वी हॅव एम्प्लॉयड पीपल स्पेशली की थंय वचून ते फूल ट्रॅक साफ करपाक. लोकांक थंय टॉयलेट्स प्रोवायड केल्या, चेंजींग रूम्स प्रोवायड केल्या, आनी पाली बी प्रमोट जावपाक जाय. बेजिकली हाजो हेतू एकूच की बाबा रिस्पॉन्सिबल टुरिजम आमी म्हणटा, आनी आमची जी जंगलां आसा, आमचे जे व्हाळ आसा, आमचे नद्यो आसा, आमचे वॉटरफॉल्स आसा, इतले सुंदर आसा, जे आमचे फॉरेस्ट जागा आसा ती आमी सगळ्यांनी राखपाक जाय. नाजाल्यार गार्बेज तर आमी जी शहरांनी अशी गार्बेज पळयता ती तर आमी बिचाचेर गार्बेज पळयता, तशीच आमी हातूंनी पळयताले गार्बेज, कित्याक जंगलांनी पळयताले, बट ती तर गार्बेज पळोवपाक आमी तर अशी तर वाडत रावली जाल्यार आमकां ती जंगलां आनी झाडां आनी पाले आनी कांयच उरपाना. सो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, सो वी हॅव टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, अवर सँच्युरीज, अवर एनिमल्स एंड ऑल जीव जंतू जे थंय आसा. सो वी आर जस्ट प्रमोटींग रिस्पॉन्सिबल टुरिजम.